आज कसन की इंटरेस्टिंग टॉपिक चाल करूया. कसन असं इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. इंटरेस्टिंग टॉपिक अशी असतं. चलो गणेश आय नो तो कसा म्हणतो दॅट एव्हरीबडी नोस. आणि आव कसं जिंकली करतोस ना. आव कसं पुण्यात जरा करतोस. होय. आणि एक लन आव कशी वॉशिंग मशीन चालवते त्यावेळी रिस्क आहे तो इश्क आहे. दॅट इज मॅड डायलॉग. तू कसं म्हणतोस आव रिस्क टेकर. तू रिस्क टेकर असं मग इश्क माका करचा लागता. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि पुरे जनके गुड मॉर्निंग. घंटे जले 7:45 आणि जस्ट उठायला. आज सॅटर्डे मेगला आता 9 घंटा क्लास असा. आज फुल हेक्टिक डे असं. तो कुठून फर्स्ट हांव दूध हाडटा मागीर पळयता ब्रेकफास्ट रेडी करता. हांव 6:45 अलार्म दवरलेलो. ह्या थंडीन म्हाका उठोवचें काय जायनी. इतलो लायक न्हीद येता आसली आज. म्हणजे थंडीन आसतना ते न्हिदोवचेंची विंगड मजा न्हय. जस्ट तो गेलो तो दूध घेवच्याक आनी कसन थंड जाल्लो हांगा. आनी ग्राउंडान तो चेडू आनी खेळता आसता तो. म्हळ्यार आज सॅटर्डे न्हय. दूध हाडलें. आतां च्या करया. लेकलेल की येतानाच न्हय ब्रेड हाड करूं. मागीर उडगास अरे कसन ब्रेड कंटाळ येता म्हाका केन्ना. ब्रेड आनी पोट भरना. तर हांव लेकली की एक काम करता, इन्स्टंट पानपळो करता. म्हळ्यार फ्रिजांत वचून शुभदान वचून ते ग्रीन चटणी दिला. तर द ग्रीन चटणी उठून हांव वचून पानपळ खाता. म्हळ्यार पानपळ खाल्यार एक हेल्दी आसता. हांव मागीर तो गुच विचार केलो एक काम करया, इन्स्टंट पानपळो असो फटाफट पानपळ करया आनी ताजे मागीर ग्रीन चटणी उठून खावया. मजा येताले. तांदळा पिठाचे करतास फटाफट. हांगा च्या आनी दूध दवरलो. फटाफट पीठ रेडी केला. बळा काय ना इन्स्टंट पानपळ आमगेला. ये सिंपल असं इजी असं. होय 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 सुपर. काण पळयता आकच ना चिक्या. हांव वचून दाट घालला. म्हळ्यार हें पळय अगर दाट घाल न्ही आसल्यार न्हय कसं जाता शिकवता चिपकता आसलें. ताचे खातीर दाटो पीठ केलेलो, पातळ कर न्ही आशिल्लो. तर ब्रेकफास्ट रेडी. च्या, पानपोळो आनी चटणी. Later that same evening. सकाळ दाखोवन जस्ट आतां क्लास जाले 10 जाले घट्ट. आनी आतां म्हाका फुल अशी ऑफ जाल्लो हांव. मला इतलें टायर्ड जाला सकाळ दाखोवन. म्हळ्यार आज सॅटर्डे आशिल्लो. सकाळ दाखोवन प्रॉपर व्लॉग करणे हाजी. व्हॉट्सअप गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तर जेवण आनी पुरो जाल्ले. एक ही डायलॉग आसता आमगेले, जेवण आनी पुरो जाल्ले एवरीडे. सकाळ जेवता ती सगळ्यांक भूक लागता. नाही आमगेले डायलॉग सेम आसता न्हय. आमगे जेवण स्टार्ट जाता जेवणा वयल्यान. ऍक्च्युली सकाळ दाखोवन मस्त थकला आज न्हय. प्रॉपरली व्लॉग करणे. तर आत्ता व्लॉग स्टार्ट केला. आज कसन की इंटरेस्टिंग टॉपिक चाल करूया. कसन असं इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. इंटरेस्टिंग टॉपिक अशी असतं की आम्ही दोघे तुमकां सांगताली ती थिंग्स वी लर्न इन आवर रिलेशनशिप. मारी थिंग्स आवर रिलेशनशिप हॅज टॉट अस. अशी टॉट अस. अच्छा. कसं आम्ही कसं शिकलो. आता ते मग एक आलोचन कर का कसं शिकला हांव हितून. चलो गणेश केनी विल स्टार्ट. आय नो तो कसं म्हणतलो. दॅट एव्हरीबडी नोस. सांग. येस. थिंग्स गणेश लर्नड इन आवर रिलेशनशिप. First thing is how to do breakfast. How to make breakfast. And that too instant breakfast, which none of them knows how to make breakfast. बदलची हांव वचनो ब्रेकफास्ट करचा शिकला ना जाल्यार म्हाका केन्ना येनाशिल्लें. चलो कुछ अच्छा हुआ ना तुम्हारी लाइफ में. लाइक जाल्लो है बार लाइक जाल्ले. हांव ब्रेकफास्ट करका खावका. आणि हांव कशें शिकली करतोस बाय. ते तू हांव कसं पुण्यात जना करतोस. होय. हांव कसं बनवू. हांव कसं बनवू. हांव आज तेच निघतोस. होय. हांव कसं बनवू. तू कसं बनव. तू लंच बनव. हांव कसं बनव. हांव ब्रेकफास्ट बनव. लंच कम डिनर. बट बदलची पुरानी या फूड जाल्ले या एक जाल्ले. ओके. नेक्स्ट व्हॉट एल्स यू लर्नड. व्हॉट एल्स आय लर्न. आनी एक लर्न हांव कशी वॉशिंग मशीन चलयता त्या वेळी हांव दिवची कशी वॉशिंग मशीन आतां हांव कशी दिवची त्या वेळी कळ्ळें. सुकत घालू कळली ताका. सुकत हांव घालता. सुकत दिन घालचें हांव घालना तें. हांव मेगेल काम न्ही तें. दुवची काम हांव करता. बाकी सुकत हिची करतली. ह्या मेगेल कडेन म्हळ्यार मिल बाट केन्ना
हांव ब्रेकफास्ट करता ती लंच करता तशी हांव हांव गेले वॉशिंग मशिनांत मागीर सुकत हिन घालचे गड येवंक करून दवरचे पण काय दवरना गडी कर उयो फटिंग कसन फटी फुल फटिंग अशी 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 कर अशी घालून सोडता अशी 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 कर डुडुम चल या 2 नीचे अच्छा 3 नीचे तिन्नीचे हा हांव एक शिकलो सांग लढाई मारच्या त्या शिकचे गती ना बिग बॉसानाक मस्त शिकवला हो बिग बॉस पळयत कसं कधी ताजी कधी तर पळयता हा बट न्यू टेक्निक्स ऑफ लढाई टू लर्न दॅट बार लायक लढाई केल्यार तशींची वट्टू जाता वापस लढाई केल्यार मस्त मोग न्हू अशी काय ना ये बोली सी शक्ल पे मत जाओ गाइस ये जो बोली सी शक्ल है जायत अरे हांव सांगची की तुवें कसं सांगतली की थिंग्स यू लर्न इन रिलेशनशिप शिकली हागे लढाई कशी हँडल करची मुलगी शिकली प्रगती झाली होय न्हू हक्क को पहिले लढाई हांव चिल जाता मक्क को पहिले लढाई तो चिल जाता दॅट इज हाऊ मॅरेज हॅज टू वर्क नो होय एक दुसऱ्याक अंडरस्टँडिंग आस का वय एक दुसरा अंडरस्टँडिंग असू का एक दुसऱ्या ओटू मस्त टॉलरंट असू का तेन्ना मस्त ताकाची टॉलरंट गाईज होय तेन्ना मात्र लायफान मजा येता है ना वय ताचे खातीर आमी व्लॉग करता ती होय टॉलरेट करच्या खातीर न्हू नाही तगीत आमगे दोघांकी त्यांनी टॉलरेट करता सुद्धा बेस्ट ओके नेक्स्ट भाई आम्ही कसं टॉपिकल आलोचन करणी अशी म्हणतस ती हा कसं आलोचन करणी काय स्क्रिप्ट ना कसं नाही ना हे दोळ आम्ही कसं ऐकन आम्ही कसं शिकला त्या तुमका सांगता आणि हांव कसं शिकली तू कसं शिकली कशी उठोची वेळ त्या शिकल्या तू तू शिकय न्ही हांव ऑलरेडी शिकला वय वे ताजी खातीर म्हाका वग्गी उठ करून म्हाका ब्रेकफास्ट करायची वग्गी उठयता ते पूर आणि तू ते चुलो नका ठीक आहे ओके विंगड सांगत हांव कसं विंगड सांगचे तू सांग समथिंग एल्स आता हांव आनी कसं शिकला आता म्हाका कोतना कसं शिकला आनी इतले पुरो शिकला आनी शिकच्या बाकी आसा टू बी कंटिन्यूड बाकी आसा म्हळ्यार ते तर लाईफ टाइम आमगे शिकचे चालू असतल ना होय तें वय ताका काय फुल स्टॉप ना एक दिवस नवे कसं नवे शिकचे लाईफान तूच न्हू आमी थोडे लाईफान नाही मॅरेजान तू आमी थोडे अशी पेशन्स दवर का मस्त पुरा गोष्टीन तू कोण म्हणतस हे हांव तुका पेशन्स आसा म्हाकाच बट मेगेल पेशन्साचे फिलॉसॉफीचे फॉर्म्युलाचे की विंगड आसा फंडा विंगड आसा तुगेला एक पेशन्स आमकां चीज ना असं जितले म्हाका पेशन्स आसा एक पेशन्स ना हय बट मेगेल इम्पेशन्स आमी ती पुरा चीज जात न्हू गायत आतां जोका केल्यार मागीर जाता नाल्यार यो करना बरं आसा म्हण बद्द की नाही त्या बद्दल बट ताची एक टाइम आसता ना ते तशी ना हमारा ऐसा नहीं है हमको चाहिए तो चाहिए अभी 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 अशी अभी अभी केल्यार मागीर ते थोडे तरी वगी जाता होय मागीर म्हाका सांगचे तू पळना मुखारचे यांची असं कळलं ना तुमका बाकी मुखारचे त्यांची अशी काय ना मागीर तू पळय प्लीज म्हाका तर जायना अशी काय ना बट आमगेले दोगांतूय आमी एज पार्टनर्स आस न्हू तातूंत भितरी हांव चिकी रिस्क टेकर चड आसा ना हांव रिस्क घेना हांव चिके आसना आलोचन कर न्हू रिस्क घेता मस्त चड आलोचन करता रिस्क घेना तो इश्क है तो रिस्क है नहीं रिस्क है तो इश्क है दॅट इज माय डायलॉग तू कसं मारतास हांव रिस्क टेकर तू रिस्क टेकर आसा मागीर इश्क म्हाका करचा लागता ना बट रिस्क घेऊ का ना मनशान जायत बाबा तू रिस्क घे हांव इश्क करता आता त्या सांगू नका तो कसं करता टॅकल कसं लॉजिक करता तो एकदम अशी सेफ प्लेयर हम सेफ रहेगा अरे हांव टेस्ट खेळतो गो वन डे खेळना आणि 2020 खेळना चिल एकदम चिल तो इतली सुपर चिलस की ताका चावी करको पडता अशी घडी अरे हो गया अभी बस फटाफट येलो नेक्स्ट ओके आणि आम्ही मस्त पुरा शिकले ती तशी आता उडगास आहे ना अशी अरे तू एक शिकली की ना झाडू मारचे ना बोरिंग मस्त बोरिंग काम त्या चूक किती गेली ते आम्ही मावशीक शिकेला झाडू मारचे बट बद्दल सांगता रिलेशनशिपांत वचना एक दुसऱ्याक वचना मेळणू वचका
आणि एक दुसऱ्याक चड अंडरस्टँडिंग आसता आणि एक दुसऱ्याक ट्रस्ट करता. दॅट right, इज द trust. मोस्ट इम्पॉर्टंट इन एनी रिलेशन. हय करेक्ट. तर ट्रस्ट आसूं का आनी एक सांगता प्लीज केन्नाय आसना एक दुसरो उरलें ना जाल्यार मागीर मुखार चलना तें. वय कम्युनिकेशन इज द की. आनी अंडरस्टँडिंग आणि करी जाल्यार लढाई करा ती आणि मागीर अंडरस्टँड लास्ट तेंची लास्टान अंडरस्टँड करता पडता. हय. या तो लडके करो या विदाउट लडके करो. होय ते लडचे झगडचे आसना सुमडीन तूं पुरो येदरा न्ही मस्त पुरो शिकली आमी. वय बट दॅट इज हाऊ लाईफ हय अँड मॅरेजेस विल गो ऑन. enjoy the life is beautiful and marriage is also beautiful and बट यू हॅव टू कीप वर्किंग हार्ड ते तर लाईफ ताका वर्किंग हार्ड आसा कसं मॅरेजा खातीर वर्किंग हार्ड फॉर एवरीथिंग. आमगे लायफान आमकां वर्क करची खातीर या फिर आमगे मॅरीड लायफ वर्क करची खातीर पुरा खातीर वी हॅव टू वर्क टुवर्ड्स इट न्हू. तर ह्या आईचे आमगेले ज्ञान पुरो अनमॅरीड आनी मॅरीड असल्यार न्हू तांकां पुरो चेडक चलो बारी ज्ञान दिल तुमकां. आमी काय ज्ञान दी न्ही आमगे लायक एक्सप्रेशन्स आमगे एक्सप्रेस केल्ले की आमी कसन फील करता ते आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मॅरेज. दॅट इज हाऊ आमगे लायफ जाल्ला अँड वी आर हॅपी अबाउट इट. ट्रायंग टू एंटरटेन यू गायज ऑल्सो. बट आज एंटरटेनमेंटा भशेन म्हाका दिसता ज्ञान चड जालां. प्लीज पळयता राबा ज्ञान चड जाल्यार स्किप करनाका ती. नाही तुम्ही तुमगेल व्ह्यूज सांगा तुमगेल मॅरेजान तुमकां कशी फील जाता म्हळ्यार आमी अडॅप्ट करता येता ना अशें काय ना. आमकां लायक जाल्यार आमी डेफिनेटली अडॅप्ट करता. आमगेल हातूंत तुमकां कसन रॉंग दिसता की रायट दिसता की वॉट आर युअर व्ह्यूज ऑन दीस पर्स्पेक्टीव ते तुमी सांगात. आतां आमी मस्त ज्ञान दिलें तुमकां. आतां आमी हांगाच व्हिडिओ एंड करता ती. तुमकां परत जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज. डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गायज. गुड नाईट. बाय टेक केअर.